जो आमदार पंचायतीच्या गटरांचे उक्तावण करपाक शकता तेका चांदेलचो धोकादायक जाल्लो सांकव आनी चांदेलच्या रस्त्यावयले फोंड कशे दिसनात। पेडणेकारांनी आमदाराची धुलाय केल्या। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। चांदेल पंचायतीक आमी आत्ता कासारवर्णे पंचायतीचे सगळी अवतिकाय दाखयल्ली आसा आणि आता आमी चांदेलची अवतिकाय तुमकां दाखयता। रस्त्याचेर एक सांकव आसा आणि त्या रस्त्या वयल्यान सगळ्यो जड गाडयो ह्या सायडीच्यान पास जाता, तुम्ही पळयलें आसतलें। आणि अशी परिस्थिती आसा, हो सांकव ह्यो ज्यो गाडयो आसा ते ह्याच रस्त्यान वयता आणि त्या सांकवा वयल्यानच वयता आणि थोड्या दिसांनी म्हणजे तो मोडपाकच पावलेलो आसा। आणि म्हाका दिसता डिपार्टमेंट पळोवचेच ना, आमदार तेच्या फुडें पळोवचो ना अशें दिसता आणि कोणूच हांगा लक्ष घालचो ना। पंच सरपंच हे बी पंचायतय पळोवचे ना कशें दिसता। आणि हांगासर एक व्हडलो इन्सिडंट जातलो आणि मागीर सरकाराक जाग येतली की हांगासर कितें तरी जाला म्हूण। ती जावच्या पयलीं आणि रस्ते हे अशे एज युज्युअल हे तुमकां फाटल्यान दिसता अशेच रस्ते हे हांगासरल्यान सारके मोपा एअरपोर्ट जाय मेरेन सगळे रस्ते अशेच आसा। खड्डेमुक्त रस्त्यांची मुख्यमंत्र्याची घोशणा पोकळ जावन रावल्या। हायवे सकट गांवांतल्या रस्त्यांचेरय जीव घेवपी फोंड पडल्यात। पेडणे म्हालांतल्या रस्त्यांनी कितलेशेच फोंड दिश्टी पडटात। रस्तो विभाग दखलच घेयना। हो रस्तो थेट महाराष्ट्रांतल्या दोडा मार्गाक जोडपी रस्तो, पूण पुरायेन आडनदर जाल्लो। आयकात थळाव्यांनी केल्ली लोकप्रतिनिधीची धुलाय। आमी केन्ना पेडणेकारांनी पळोवंक ना असो, सरकारान आसोन ह्यो सगळे गैरसोयी पेडण्याच्या जनतेक भोगचे पडटा। आरोप आसाच तेजेर। बेजबाबदार निष्क्रिय आमदार कसलीच कामां ना, ज्यो फायली पयली आसले तेजेच फक्त उद्घाटनां करता। ते उद्घाटन काम करपाचें कोणाचें काम? लोकप्रतिनिधीचे निवडून दितात पंचायतीच्या जर गटाराचे जर तूं इनॉग्रेशन करता जाल्यार हे तुका कित्याक दिसना? येदे व्हडले रस्त्याचे ज्यो गैरसोय जातली ती म्हाका दिसता आपणाच्या जबाबदारी पासून तो पळटा। तेणे सरळ हय पळटा, तो जबाबदारी आपणाची समजून घेना, तो जबाबदारी आपणाची जबाबदारी नाच म्हणटा, तो पळटा जबाबदारी पासून। सो अशा आमदाराक आमदार म्हणून रावपाची कांयच ना। कारण कितें आहा, आमच्या चांदेल ग्रामपंचायतीचो लोकप्रिय अध्यक्ष आणि लोकप्रिय सरपंच, ह्या सरपंचाच्या पंचायतीत काही परिस्थिती रस्त्यात ती संबंध पेडण्या तालुका अख्ख्या गोंयाभर चिल्लात। म्हाका दिसता जाणीवपूर्वक हे केलें तूं दवरला का? आमदाराचो बरो मागतो, रायट हँड म्हणतो तसो। अरे इतले आसतना ह्या रस्त्याची अशी परिस्थिती पळोवन आमकां वायट दिसता। आमी डेली ह्या रस्त्यान येता जाता। अरे तुका म्हाका सांगपाचें अशें दिसता की सरपंचाकच कोण सरपंच ह्या पंचायतीक आसा काय ना अशें दिसता। म्हणून म्हाका इतलें दिसता आमदाराच्यार उलोवन आमी ठकले। आतां म्हाका अशें दिसलें लोकप्रिय सरपंचाच्या बाबतीन उलय सारकें दिसलें म्हणून हांव उलयलें। तेन्ना लोकप्रिय सरपंचान ह्या चांदेल आसापूर ग्रामपंचायत लोकप्रिय सरपंचान लोकप्रिय लोकांक रस्तो करून दिवपाचो इतलीच मागणी करता हांव तेंच्या कडेन। अशें फोंडकुलां थंय पडपाक आनी ते सांकवाचेर दुर्दशा जावपाक स्टार्ट जाल्ली। तेंचेर खंय तरी माती घालून हे ड्रायव्हरांनीच खंय तरी माती बी घालून खंय तरी ते पडले जाल्यार ते कोण तरी एकाद्रो थंय उठून हे आपूण फातर भितर घालून ते बुजयत आहात। पण एक्चुली हो जो चांदेल टू म्हापसा रस्तो बशी खातीर सुद्दां तितलोच तो आवश्यक आहा। कारण आयज मोपा एअरपोर्ट जाल्या कारणान कितलेशे महाराष्ट्रांतले सुद्दां हे टू व्हिलरी वयतात, कितलेशे बाबडे राज्य वयतात, पडटात आणि तितूर करून हांगा गया रेड्यांचो सुद्दां ते त्रास ते काडटात। गया रेडे सुद्दां वाटेर जावन पडटात। कारण आयज पळय आमच्या आमदारान बरें एक कार्य हे घेतलेले हातीत की हसापूरचे पूल जावपाचे म्हणून। तेका हसापूरचे इतले पूल दिसले आणि हो रस्तो इतलो एक 1 किलोमिटराक जो पिड्ड्यार जाल्लो आहा, जे सांकवो आसा तेच्या फुडें सुद्दां तो बैलपरार म्हणटात थिंगा सांकवो आहा ते तुटले, हे दिसना। हे पयलीं रिपेर करात। हे पुलाची तयारी खंयची केल्ली आहा, तेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कर्नाटकाक रस्तो व्हरपाची तयारी केल्ली आहा। तेका लागून तेका ते पयलीं पूल दिसले, लोकांची घरां वयतली ती तेणी सांगूंक ना। आयज लोकांक कळटले, आमच्या हसापूरच्या लोकांक कळटले की हे जे पूल बांदता ते कोणाक लागून बांदता, आमकां लोकांक लागून बांदता का हे मोपाच्या लोकांक लागून बांदता ते। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।